भक्तिकानो बाळकाजेच्या वार्षिक फेस्ताक तयार आयजान संभ्रमच्या तिसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. युवा सकत आमच्या कुटुंबाक फिरगजेक आनी समाजेक नव्या उमेदीन भरता. युवा प्राय अत्मीक आनी समाजीक माऊल्यांक सांगत हाडूंक पेसाडचो वेळ. ह्या वेळार जर तांकां सारकें मार्गदर्शन मेळना तवळ संवसारी स्वार्थी शक्त्यो आपणाच्या जाळांत तांकां सांपडायतात. असल्या संदिग्ध सवालांक फुड करच्या प्रायर सांतेरेस आपल्या घायेल्ल्या जिणये मुखांत्र जाप दिता. हे मनान धरून आज आमी बेविश्वासी जायनाका सतमान म्हणलो विशय नियाळटा. देवाचेर भावार्थ ठेवलेलो मनीस कसल्याय कश्टाच्या दर्यांती उप येवन तडीक पावोंक शकता. आज आमी उद्यमीचो जुबलेव संभ्रमतना आपले जिवीत बांदूंक आनी आपल्या पांयार उबे रावन समाजीक देणगी दिवंक पेसाडच्या सर उद्यमी पासोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सर्व आमी उबे रावया आनी प्रवेश गिता मुखांत्र ह्या मिसाची सुरवात करया. सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी करवांगा काळजांत दिवस्ता. मुखाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां पळयता. देवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बोयता. दरबाराच्या सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत वाजता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. बेविश्वासी जायनाका सतमान. सोम्याची उतरां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी नियाळत आसतना आमकां हर एकलें की आमचो भावार्थ कितलो गूंड आसा, आमच्या भावार्थांत कितले सकत आसा आनी आमकां एक नवें आपोवणें जावन आसा. आयच्या दिसा मस्तपटी आमच्या जिवितांत सावलां वयर सावलां आयिल्ल्या वेळार बेविश्वासी जावंक संवसार आनी हांगासर सत्य आमकां प्रेरण दिवन आसतना आमकां हर एकलें की सत मानूंक एक आपोवणें आज जेजू दिता. आज उद्यमीचो जुबलेव आमी आचरण करनासतनाय विशेश तरेन सर उद्यमा पासून आमी मागया आनी आज आमकां जेजून दिवचें तें वर्तें आपोवणें, सत मानूंक दिवचें आपोवणें. क्रिस्तांव जिणी जावन आसा कंप्लीट 100% जेजूचेरच आमी फोकस करीचे. मस्तपडी आमच्या जिवितांत उणेपण आयिल्ल्या वेळार अस्कत गाय सडल्या वेळार आमी सुकून पडल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां, आमी संवसारान जियोचें, सर्गार जियेना आमी. त्या देखून पळय आमकां पाटी येवंक आमकां कुमसाराचें सक्रामेंत आसा पाटी येवंक. आनी आज हे मिसाचें बलिदान आमी फावते परी आमी सगळें सांगता मेळ भक्तीपणी भेटोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानाचें प्रतिफळ आमच्या जिवितांत आशिर्वाद जावंक आमची उणेपण आमी देवा मुखार वळखून घेवया. मस्तपटी आमी सत मानूंक फाटीं सरल्या. बरें घडल्ल्या वेळार, बरें जाल्ल्या वेळार आमी देवाक अर्गां दिलां. आमकां आमी मागल्लें मेळनातल्या वेळार मस्तपटी आमी भावार्थ दवरूंक फाटीं सरल्या. आमी हे सर सुखी पासून पातकां पासून देवातून आमच्या भाव भयणीतून आतां बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मौनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakulut Krista kakulut Sonia kakulut Sonia kakulut प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवाक तुवें आमकां सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची घटसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले ह्या संतोसाचे संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. जोस्वाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोस्वान शेकमान इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमो केल्या उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगाड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयलें आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोस्वान सगळ्या लोकांक म्हळें देखून आतां सर्वेस्पराक भिवन चला आनी संपूर्ण विस्वासून ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची मुजे आनी मुजें घराणें विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या लोकांक जाप दिली. सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवान आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयण करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर लोकांक आनी आमच्याकी पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या अमोरित्यांकी भायर धांवडायल्यात. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोस्वान लोकांक म्हळें तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना कित्याक तो एक पवित्र देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. तो तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पदकां तो बुगसूचो ना. सर्वेस्पराक सांडून
परके देवा फाटल्यान तुमी वेशा जाल्यार ताणें तुमकां हाच्या आदीं बरें केलें जाल्यार तो तुमचेर केस्त हाडून तुमचो नाश करतलो. लोकान जोसवाक जाप दिली, ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. जोसवान तांकां म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच. तांणी जाप दिली, खरेंच आमी साक्षी. तर तुमचे मदें असलेल्या परक्या देवांक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दिया. लोकान जोसवाक जाप दिलें, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतले आनी ताचें उतर आयकतले. देवाचें उतर हें देवाचें सर्वेस्परा तूंच मुझे दायज. सर्वेस्परा तूंच मुझे सांबाळ दर तूं म्हाका म्हज्या देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूं म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिबन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूंच मुझे दाय. म्हाका भूत सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तूंच मुझे दाय. सर्वेस्परा तूंच मुझे दाय. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, भगार सत्मा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बारा जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किल्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय
आनी त्या किल्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमून सोना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बागार सतमान. तवळ तोमासान म्हणलें, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्हय. पळय नासता सतमनता तें कितलें बागी. देवाचे उतर हे. बेविश्वासी जायनाका, सतमान. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, विशेश रितीन तरणाट्यानो. एक बाय केदाळय फोन कर म्हाका सांगताली, फादर म्हजो भुरगो 1ನೇ क्लासींतून आतां म्हणसरी एक पास जालो म्हणून तर ना. आतां पास जायचें म्हणना, पास करतात. अशें तिका एकच खंत, म्हज्या पुतान बरे मार्क्स काडीचे आनी बऱ्या हंताक वचून पावचे, बऱ्या हुद्द्याक वचून पावचे, बरें काम ताका मेळचें. हर एक आवय बापायंक आशा आसता. भुरग्यांक शिकना जाल्यार बरे मार्क्स काडीचे म्हण लास्ट दिसा एक आशा म्हणली आसता. आनी आवय हर एका एग्जामा वेळार, एन्युअल एग्जामांच्या पयलें फोन करताली. आनी एकच तेसांव तिणें फोन केल्ल्यान कळटालें, एक तेसांव मात्र तिचे कडेन आसलें. ते हांव कितें गे म्हण सांगल्यार, म्हज्या भुरग्याची फाल्यांतून परीक्षा आरंभ जाता, मागणें करा म्हणून. 7 वर्सां मागणें केल्लें कांयच बरें पण जावना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यान एग्जामांत कांयच बरोवन नासलें. आनी डॉक्टरान सांगिल्लें ताका, कितें गे म्हळ्यार हो भुरगो ताचें इंटेलिजन्स इल्लेशें तितलें सकडा बरी ना, दीस इज अ स्पेशल चायल्ड. आनी तिका तिच्या काजरी जिवितांत एकच भुरगें देवान दिल्लें. सगळ्यांचे भुरगीं MBBS करता आसतना, इंजिनियरींग करता आसतना म्हज्या भुरगीन एटलिस्ट एक पास जायचें म्हण ताका तिका आशा आसली. आनी तिणें हर एक दीस फोन करचें, हर एका वर्सा फोन करून एकच विचारचें, म्हज्या भुरग्यान ह्या वर्सा म्हणी बरें मार्क्स काडून ताणेंच पास जायचें, पास करचें न्ही, पास जायचें ताणें. अशें तिची आशा आसली. आनी तिणें मस्त नोवेनां केल्लीं, आंगवणें केल्लें, पुरा जाल्लें वय. एक दीस ती म्हणली, फादर इतलीं वर्सां कशें गेलीं, ह्या वर्सा 10वी क्लास शिकून पावलो. 10वी क्लासींत पास करूंक जायना, पब्लीक परीक्षा. ताणें कितें करीचें म्हळ्यार कितें बरयता ताका मार्क्स मेळटात. हांवें सांगलें, आळे बाये, मागण्यांत एक श्रेश्ठ मागणें म्हणलें आसा. खंयचें मागणें तें? आमच्या बापागी मागण्यांत श्रेश्ठ मागणें. रेतेर न्हय, नोवेन न्हय, खंयचें मागणें? मिसाचें बलिदान. तिका सांगलें, आमी पळय मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी काणी काडटा. तुमी हांगा काडटात गे? काणी काडटा. काणिके वेळार आमी कितें हाडूंक जाय गे म्हळ्यार वायन आनी वुंडो आमी हाडटा. आळे बाये, वायन आनी वुंडो आमी जेजूक समर्पण दिल्ल्या वेळार कूड आनी रगत करून आमकां वाडटा. कूड आनी रगत करून परिवर्तन करून आमकां वाडटा. तर आज मिसाच्या म्हळ्यार तुवें मिसाक वेता आसतना, मिसाच्या बलिदाना वेळार काणिकेचें गीत गायता आसतना तुज्या पुताक जेजूक समर्पण दिवन मागणें कर म्हूण. तुज्या पुताक तो जेजूक समर्पण दिवन मागणें कर. कित्याक म्हळ्यार देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना, हर एकी साद आसा. आनी त्या दीस तिणें जेजूक समर्पण दिवन मागणें केलें. मागणें केल्लें कशें गे म्हळ्यार तिणें हांवें सांगिल्लें,
आसले बरीत केलें सांगले बरीत केलें त्या दीस काणिकेच्या पुरशावांत काणीक वुंडो वायन फ्रुट्स सांगता तिच्या पुताकी मुखार हाडून रावयलें आनी पाद्र्यापाक कळोना मिस बेडोनच्या पाद्र्यापाक कळोना ही काणी खंय दवरची गी म्हूण वयर म्हळ्यार 10वी क्लासीचो भुरगो खंय दवरची काणीक ती त्या देखून त्या भुरग्याच्या माथ्यार हात दवरले आनी तो फाटी वचूना काणीक दिल्ली फाटी व्हरूंक ना त्या देखून भुरग्याक थंय सोडलें आवय थंय तर थोडे थोडे भुरगीं फाटीन बसता सांगचें बरी ना थंयच रावली आवय खंय म्हणसर रावली गी म्हळ्यार वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धडटा म्हणटा म्हणसरी थंयच रावून आसली तांणी कोणायकी म्हजें नांव सांगूं ना फादर पियुसान अशें सांगलें म्हूण सांगून मगाचे भावन न्ही भयणीनो त्या वर्सा रिजल्ट आयले 10वी क्लासीचे रिजल्ट आयले वेळार कितलो संतोष आवयक संतोष कित्याक गे म्हळ्यार पयले फावटी हो भुरगो क्लासींत पास जालो सिंपल पास न्ही बेस्ट मार्क्स ताणें काडून गेल्ले आनी ताज्या ताणें शिकच्या इस्कालांत ती त्या वर्सा 100% रिजल्ट म्हळ्यार 100% रिजल्ट तें वर्स कोविड इयर म्हळ्यार कळ्ळें न्ही त्या वर्सा परीक्षा नातली त्या वर्सा परीक्षे बरें नासतना आमचीं भुरगीं बरां पास जाल्लीं तुमच्या मुखार म्हळ्यार असो पळयतना कळटा खंय तुमचीं भुरगीं आसात कोण ना म्हणून मगाच्या भावनांनी भयणीनो म्हाका आनी तुमकां तें वर्स कितें जावन आसलें कोविड इयर जाल्यार त्या आवयक देवान मागणें आयकल्लें वर्स जावन आसलें आनी तिच्या मुखार म्हळ्यार कितलो संभ्रम जिवितांत कितलो संतोष कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी 9 वर्सांनी म्हळ्यार 10 वर्सांनी म्हजो पूत पयले फावटी पास जावचो त्या मार्क्स कार्डांत पास इन ऑल सब्जेक्ट्स म्हण आयिल्लेंत फर्स्ट टायम बावार्थ पळया बावार्थ तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां हर एकलें की आज एक आपोवणें आसा बेविश्वासी जायनाका सत मानो हांवें तिका सांगिल्लें कितें गे म्हळ्यार बसले कडेन काणिकेच्या पुरशा वेता आसतना तुज्या मोतींत तुजें कुटाम तुजें कितें बरें समस्या समर्पण दिवन मागणें कर म्हण तिणें लिटरली काण गेलें सांगिल्लीं उतरां हरयेकी आसल्या बरीत काण गेलीं आनी कितें केलें काणिकेच्या पुरशा वेळार जेजूक ताज्या पुताक समर्पण दिलें कितलें वर्तें आचार्या अजाप ते जिवितांत उरले हर एकलें की कोविड इयर वॉज ए कर्ज दुखाचें असमाधानाचें टेन्शनाचें वर्स जाल्यार ह्या आवयक एक संतोशाचें वर्स कळ्ळें कशें असमाधान आसले वेळारय भावार्थ आमकां समाधान हाडूंक शकता उणेंपण आसले वेळारय भावार्थ आमचें उणेंपण भरून दिवंक शकता आमी कितें करीचें आमची नदर समस्येचेर न्ही जेजूचेरच दवरीचें त्या देखून पळय आमी कितल्या पुरबायचें गीत आराधना वेळार गायता आमी कश्टांची मोडां आमचेर आयिल्ले वेळारी कश्टांची मोडां आमचेर आयिल्ले वेळारी उणेंपण दगदणी असमाधान कितले मागणें केल्यार देव आयकना म्हणलें खंत बेजाराय मोती नासले वेळारी कितली आंगवण घालारी आमचें मागणें कित्याक देव आयकना म्हणले वेळारी तुजेर हांव पात येता आय ट्रस्ट इन यू कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवान मनशाक रस्त आसतना कोणायकी उणें करून रसूं ना कोणायकी दुबळी म्हूण रसूंकूच ना दुबळी म्हूण रसूं ना हर एकलीं ग्रेस्त आमी ग्रेस्त काय म्हूण चिंता आसतना आमी चिंचें पयशे आस्त म्हूण चिंचें न्हय ताचे की वर्थ ग्रेस्त गाय आमचें तें आसा त्या देखून इंग्लिशान सांगतात हेल्थ इज वेल्थ आरोग्य वे भाग्य भलायकी बरी आसा म्हळ्यार हर एकी बरें आसा म्हूण त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत जोशवा थंय परजेक एक आपोण दिता कसलें आपोणें निर्धार करा कसलें निर्धार करीत तुमी तुमकां एक विंसवणी करूंक आसा तुमी एक विंसूंक आसा कितें विंसूंक आसा आज तुमी सर्वेस्पोर देवाक ताजेर पातयणी दवरून जियेतात गी वा आतांच्या गांवांच्या देवाक पुजा करून जियेतात गी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी आमच्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना मस्तपेटी आमच्या जिवितांत आमी मागल्लें हर एके मेळिल्ले वेळार प्रेज द लॉर्ड म्हणचें भोव सुलभायचें आमी मागल्लें हर एके मेळटा आसतना देवाक अर्गां दिवन मिसां भेटोवची भोव सुलभायचें
कितले मागणे केल्यार मेळनातल्या वेळार आनीकी बावार्थ दवर न्हू मागणे करचें जावन आसा न्ही तो जावन आसा खरो बावार्थ. असाध्य म्हूण संवसार सांगता आसतना इम्पॉसिबल म्हूण संवसार सांगता आसतना जेजू सांगता आय एम पॉसिबल. तो जावन आसा आमचो हर एकल्यांचो बावार्थ. ह्या बावार्थाक कोण साक्ष आनी कशें हो बावार्थ आमचो सोडोवचो विश्वासी जावचें कशें सत मानचें कशें आमी असाध्य म्हणल्या सवाला मदें सत मानचें कशें आमी निर्धार करूंक आसा. जेजू लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांकी कितें ना कितें जेजून दिल्लें आसा. एक भलायकी समाधान वा दोसकाय तांकां मेळ्ळें आसा. आनी एकलो मात्र बेजारायन पाटी गेल्लो खंय कोण तो ग्रेस्त तरणाटो. ताका एक निर्धार करूंक जेजून सोडलें. तुवें कितें गरजे गे म्हळ्यार तुजी आस्त विकून दुबळ्या धाकट्यांक वांटून तुवें म्हजो पाटलाव कर म्हळ्यार म्हजेर भरवसो दवर हांव आसा आय एम देर भिये नाका म्हण सांगलें. जेजून सांगलें लेट एवरीथींग गो हर एके वचून दी हांव आसा पातयेणी दवर मस्तपटी मोगाचें न्हू कश्ट जाता. आनी तो तरणाटो निराशी जालो बेजारायन बुडलो मुखार कितें म्हूण चिंतून आसलो बेजारायन पाटी गेलो. त्या देखून जेजू वादळ थंड करता आसतना जड वारें रावल्ल्या वेळार शिसांक पळोवन सांगता मार्काच्या सुवार्थेंत 4 अध्याय 40 वळींत इतले बिजूड कित्याक तुमकां बावार्थ ना गे म्हूण इतले तुमी बिजूड कित्याक जाला कित्याक तुमकां बावार्थ खंय गेलो इतली असर्यां पळयलीं इतली अजापां पळयलीं इतले जाणांक बरें जाल्लें तुमी पळयलें खंय गेलो तुमचो बावार्थ. लुकाच्या सुवार्थेंत चॅप्टर 24 वर्सेस 25 दोग शीस एम्मावच्या वाटेर सोलून वता आसतना निराश जाल्ले आनी मुखार आमकां कांयच ना वी हॅव लॉस्ट एवरीथींग निराश जाल्ले चलून वता आसले. आनी थंयसर तांचे मदें जेजू येवन विचारता तुमी कांयच समजणे नातले प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानूंक तुमी कितले पाटी इतलें परत तुमी पळयलां 3 वर्सां म्हणजे सांगता आसले आयकल्ले पळयले व्यक्ती. मगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी क्रिस्तांव मस्त बागी कित्याक म्हळ्यार आमी बावार्थांत मस्त गट आसा जे आनी केदाळे आमी देवाचेर सुमेचेरत नदर जावन चला जे खंय कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळिल्ली तितली शिकवण धार्मीक शिकवण देवाच्या उतराची जाणवाय जावंक पुरो आमी बावतिजमांतून आतां पर्यंत कितले पर आमकां संस्कार मेळ्ळात सक्रामेंत मेळ्ळात. हर एका सक्रामेंताच्या पयलें दोतोर म्हणली आसा. भुरग्यांक वंदने क्लासींतून PUC म्हणसरी दोतोर नासा YCS आसा ICYM आसा. काजाराच्या पयलीं दोतोर नासा. हांगासर आयिल्ल्या वेळार रितेरी आसात नोवेना आसात. हप्त्यांत एक ना एक कडेन आमी रितेरेक वचून देवाचें उतार आमी आयकून येत. घराय वाचूंक आमच्या लागीं बायबल आसा तितलें मात्र न्ही मोबायलांत ती बायबल आसा नियाळी मेळटा इतलें पुरा मेळून आमचो बावार्थ खंय गेलो मगाचें आमचो बावार्थ खंय गेलो. जेजू आमकां सवाल विचारता कश्टांची मोडां आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार पिडा गूण जायनातल्या वेळार औचित्य मरण आयिल्ल्या वेळार खंय गेलो तुजो बावार्थ खंय गेलो तुजो बावार्थ. जो मनीस संवसारांत म्हणजे परमनंट घर म्हूण जियेता तो बावार्थ सांगता. त्या देखून कन्नडांत आमी मस्तपटी एक ती सांगणी आयकला हल्लिदे नम्म मने थंयसर आसा आमचें घर. हांगासर केवल आमी सर्व यात्रीक मात्र आमी ह्या संवसारांत. त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 38 to 40 थंयसर वाचल्यार आमकां मेळटा नितीवन मनीस बावार्थान जियेतलो पूण तो पाटी सरस जाल्यार म्हाका तो मान वचो ना. म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक एक आपोणें सत मानून जियोंक आपोणें पाटी पळोवंक आपोणें न्ही मोगाचें न्हू आमचे नदर केदाळे जेजूचेरच आसाचे. एका गांवांत एका शहरांत एक क्रिस्तांव कुटाम आसल्यार पुरो ते सगळ्या शहराक आशिर्वाद देवंक येता. कित्याक म्हण सांगल्यार तें कुटाम आपल्या नदर मनशाचेर व्यक्तीचेर घालना बगार तें सक्तेचेर घालता. सकत जावन आसा जेजू क्रिस्त
त्या देखून मगाच्या भावनांनी बिणिनो आमचें कुटाम बावार्थान भरिल्लें कुटामगी सवाल आमी विचारूंक जाय. आयच्या वंजलांत आमी आयकल्लीं उतरां जावन आसात तोमाशा विशयांत. तोमास म्हणलेंत आमकां पयलें मोती घेवचें. तोमास म्हणलेंत दुबाव म्हणलेंत मोती घेवचें. तोमासा विशयांत आमी थोडोसो वेळ नियाळ करचें जाल्यार तोमासाचो भावार्थ कसलो आनी आज आमी त्या भावार्थांतल्यान कितें शिकोवंक आसा. तोमासाचो भावार्थ जावन आसलो एक डीप फेथ. अविश्वासी न्ही, दुबावी न्ही. बगार ताका एक विशय कळीत आसली, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो खरो जाल्यार हांवें हेरांक जीव दिवंक आसा. ताच्या पासून हांवें जीव दिवंक आसा आनी हेरांक तो पुनर्जीवन जाल्ल्याचे संदेश, जेजूचे संदेश हांवें सगळ्यांकी पासारूंक आसा. म्हळ्यार म्हजो भावार्थ हांवें परगट करूंक आसा. त्या देखून तो खावचेलो खंय खावचेलो. एक बरें अशें बरयता, तो दुबावी न्ही, बगार भावार्थ कितें म्हूण समजून घेतिल्लो व्यक्ती. आनी त्या देखून पळया, एक पड ताणें जेजूक पळयलें, तो सत मानलो, मुजे देवा मुजे सायबा. म्हळ्यार कितें मोगाच्या भावनांनी बिणिनो, म्हळ्यार आनी मुखार हांव जियेना, बगार मुजे थंय जेजू जियेता. तो जावन आसा म्हजो भावार्थ. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिणिनो, ही जणवाय खंयतून आमकां मेळटा. मस्तपटी मनशाची जणवाय, संवसारी जणवाय आमकां नदर सकल घालूंक पळयता. सकला पळय म्हणटा. आनी देवाचे उतार आमकां सांगता, किर्तनांत आमी पळयता 35, तुजी नदर थाचेर घाला. तुमी लजेन केदाळे तकली सकला घालची ना. कित्याक म्हळ्यार थाचेर नदर घाल्ल्या हर एकल्यांचें मुखामळ परजळटलें. म्हळ्यार ताचेर भावार्थ दवरल्यांचें मुखामळ परजळटलें. जिणेंत कितें घडल्यार तो म्हणटा, हर एकी बरें घडटा. लेट इट गो फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाच्या महिमे पासून हर एकी हांव सोंसतां. थोड्या वर्सां आदीं हांव दुबय गेल्लो. थंय गेल्ल्या वेळार आमच्या गांवची एकली बाय थंयसर आसा. मस्त वर्सां उपरांत आमी पळोवचें. आनी तिणें हांव आयलां म्हूण कळिल्लें आनी तेंच्या घरा म्हाका आपयलें. आनी त्या दिसा हांवें गेल्ल्या दिसा तिजो बर्थडे. आनी बर्थडे सेलेब्रेशन केल्लें बरी जालें म्हूण हांव तांच्या घरा गेल्लो. गेल्ल्या वेळार ताजें एक ल्हानशें भुरगें आसलें. हांवें तें जाल्यार पळयलें सुमार वर्सां पयलें. आतां हांव येता आसतना त्या भुरग्याक ऑलरेडी 24 इयर्स जावन गेल्लीं. 24 वर्सां जालीं पळोवन. आनी म्हाका थंय गेल्ल्या उपरांत कळिल्लें तें भुरगें कितें गी म्हूण. तो भुरगो स्पेशल चायल्ड. ताका मस्त आवाज आयकल्यार जायना आनी कोणेय आवय लागीं उलयल्यार ताका सोसूंक जायना. व्हडल्यान किरकाट मारता. कोणेय तें रावचें बरी ना. कितें करचें म्हूण आवयकी कळना, बापायकी कळना. अशें तिजें बर्थडे सेलेब्रेट करूंक तिजे लागीं उलयत आसतना ताका तें सोसूंक जावना. तो व्हडल्यान ताणें बोबाट घाली आनी तक्षण आवय ताच्या लागीं वचून पुता, हांव तुजो मस्त मोग करता, आय लव यू सो मच, कितल्या मोगान उलयली. आमकां थोडोसो वेळ तें रावूंक की मस्त कश्ट म्हणशे बगले. मागीर ताका सांगलें, हाळे पाद्रेपाक सकला सोडून येता आमी, लिफ्टांत सकयल सोडून येता, पार्किंगा आमचा सोडून येता पुता, आतां रावू म्हूण सांगून ती आमकां सोडूंक आयिल्ली. आयिल्ल्या वेळार तिगे विचारलें हांवें, बाय ह्या भुरग्याक कितलीं वर्सां जालीं? 24 जालीं फादर, 24 जालीं. तुका केदाळे एक उणेंपण म्हणशें बगूं ना गी. दुसरीं भुरगीं दुसऱ्या कुटुंबांत आसात, कितलीं बरीं भुरगीं, इंटेलिजंट भुरगीं, कितले बऱ्या हुद्द्यार आसात, बऱ्या कामार आसात, कितलें बरी जाणवाय तांकां आसा. तुज्या भुरग्याक पळोवन कितेंय बगना गी तुका. कित्याक बगचें फादर? ह्या संवसारांत कितलें जण काजरी जाल्लीं, काजरी जोडी आसात. तांच्या काजरी जिवितांत एक भुरगें मेळून दी म्हूण कितलें वर्सांतून मागणें करनासात. तांकां भुरग्यांचें देणें मेळना. म्हाका म्हजो भुरगो कितेंय जावं पुरो जाल्यार एक भुरगें म्हणलें देवान फावो केला फादर. देवाक अर्गां म्हणाली. 25 वर्सांतून सर सोसून आसा. घरांतून खंय भायर वयचें बरें ना, सांगाताच रावचें. भावार्थ पळया कितलो भावार्थ. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीन आमकां क्रिस्तांवांक एक आपोवणें आसा. आमचो भावार्थ जियोंक आपोवणें, भावार्थ जियोंक आपोवणें. तर सत म्हणचें म्हळ्यार कितें? सत म्हणल्यार आमकां कितें मेळटा? 5 हंतांनी कशें सत मानचें देवाचें उतार आमकां सांगता. सत मानतल्यांक नीत जावची ना. जो आमच्या सुवार्थ्यान 3 अध्याय 18 वळींत आमी वाचता. पुताक सत मानतली नीत जायना
पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत अजुनूच जावन गेला. दुसरें जावन आसा सासणीक जिवीत. जुवांच्या सुवार्थ्यान 3रो अध्याय 30 आनी 6 वळीन आमी पळयता. जो कोण पुताक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. सासणीक जिवीत मेळटा. तातूंत पळय जुवांच्या सुवार्थ्यान 14 अध्याय पयली वळ जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर आनी मुजेर पातयेणी दवरा. कळवळचे न्हय भिये नाकात. समस्ये कश्ट उणेपण आयिल्ले वेळार बावट उणें उणें जावन येता न्हय भिये नाकात. नदर ताचेरच दवरा. तिसरें जावन आसा ती मरत जाल्यार जी येतली. मरण पावल्यार ती जी येतली. जुवांच्या सुवार्थ्यान 5वो अध्याय 24 to 25 जेजून मार्ताक सांगली ती उतरां हांवच पुनर्जीवनपणाने जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सस्नाक मरसो ना. चवथें जावन आसा जो कोण जेजूचेर पातयेणी दवरता सत मानता तो काळोखांत आसचो ना. काळोख म्हळ्यार मोगाचें न्हू भें. काळोख म्हळ्यार आकांत. काळोख म्हळ्यार मुखार कशें वचचें म्हूण कळना तसले संदर्भ आमच्या जिवितांत साबार येतात. निर्धार करूंक कस जाल्ल्या वेळार उजवाड खंयसर मेळटा गी म्हण आमी सोदून गेल्ल्या वेळार जेजू आमकां सांगता जो आमच्या सुवार्थ्यांत 12वे अध्याय वर्सेस 46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला. तुज्या काळोखाच्या जिवितांत बावार्थ म्हणलो उजवाड आज तुवें घरा वयताना व्हरूंक आसा. देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. क्रिस्तांव मोगाचें न्हू काळोखांत उरना. कित्याक म्हळ्यार तांकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळां. 5वें जावन आसा सडवण ताचेर पातयेणी दवरतल्यांक मेळटली. ताचेर बरवसो दवरतल्यांक सत मानतल्यांक सडवण मेळटली. जुवांच्या सुवार्थ्यान 20व्या अध्यायान 31 पूण हांगा बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या सर असर यांचो शेवट हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानी जे तशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडूंक जाय. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रान 9व्या अध्याय 9 and 10 वर्सेस सोमी जेजूचो सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तूं काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बावर्थाद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचें उसरणेद्वारी तारण तुका लाभतलें. तर मोगाच्या बाबांनी भयणीनो आज ह्या बाळका जेजूच्या पूर्ण थळार आमी समेस्त संगता मेळ्ळ्या. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेवन आसा. ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आमी आसतना बाळका जेजूक आमकांच आमचें कुटुंब जिवीत समर्पण दिवया. आमचे बावार्थ धंदळल्या वेळार बावार्थाचें लेवल उणें उणें जावन आयिल्ल्या वेळार खंयसर आमकां बावार्थ लाभता. पवित्र पुस्तक हर एक दीस आमी नियाळ्ळ्या वेळार देवाचें उतर आमकां कानाक आयकल्ल्या वेळार त्या उतराचेर बरवसो दवरूंक एक प्रयत्न करया. तर आमकां आज एक आपोवणें आसा बेविश्वासी जायनाका सतमान. आमेन. सर्वोसमचे मोकाळ बापा खानीक सांगून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुजे बेसान कितेंच ना आमचे संवसारा आसास कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकांच ह्या बलिदाना तुवें दिल्या सगळ्या दिन्या सोवें सर्वोस आमचें मोगाळ बापा
जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसान म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया ओयशी आमी करून फावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो आनी आमच्यो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जेजू तुवें जेजू वरवीं तुजें सर्वणांचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजाचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमचो विनाशी सैबान दिश्ट पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit paransu servis portu serkali sumsal putla tuja voi pawa tuja voi pawa sergi tukaje sergi tukaje sergi tukaje servis puraci nabi yeta taka jai sergi tukaje sergi tukaje sergi tukaje. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासोंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी करराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी बुगुंडू काता आनी काळ सिंतले पिळयेता तितले पुगितो वैभवान येवस आमी तुझे मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड नरगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव. अंकवार म्हजे देवाचे मे संगती तिचो पती बघेवन झुजे बघेवन तो धर्म दोत आनी सर्व कळे तुका मानू वाल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदरांची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या विराज समकये तुझी गुशी सदा जाता संसाराचा. आमचो दीस पडतो क्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदर काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
तुझे हाजीरपणान भोग करता सगळ्या काळजान सत मांडून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता हांव पातयेतां सोमिया तुझे हाजीरपणान भोग करता सगळ्या काळजान सत मांडून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता सोमिया तुझे हाजीरपणान भोग करता सगळ्या काळजान सत मांडून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता हांव पातयेतां सोमिया तुझे हाजीरपणान भोग करता सगळ्या काळजान सत मांडून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलय. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससना वाखाणू आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या जेजू तुज्या पुताचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. ल्हान मेटांनी बुरवशाची जिणी ह्या माताळ्या काल जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळूक जेजूची वार्षिक परब आमी संभ्रमते आसा आनी आज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी 4थे मीस. ह्या दिसा आमी बेविश्वासी जायनाका सतमान हो विशय नियाळटा आसतना सर्व उद्यमीचो जुबलेव
ह्या पुणशेतांत आचरण करते आसा. उद्यम म्हणटना आमकां पयलें मोतीक येवचे पयशे न्ही लाभ, पूण उद्यम तितलें सुलभ न्ही सुरू करचें आनी मुखार वेचें. ताका आयच्या नियाळांत आयकल्ले प्रमाणे विश्वास गरजेचो, कॉन्फिडन्स गरजेचें देवाचेर तशेंच आपणाच्या सक्तेचेर, आनी अशें देवाचेर संगतच आपणाच्या तालंताचेर आनी सक्तेचेर पातयेवन बिझनेस सुरू करून अभिवृद्धीच्या वाटेर चलची आमची जायते काथोलीक आसात आनी ह्या पुणशेतांती तांची हाजरी आसा. आनी ते तांचे मात्र चिंतिनात, तांच्या घरच्यांचें, तांच्या बायले भुरग्यांचें, तांच्या फुडाराचें. समाजींत तांची देणगी वर्ती आसा, जावं इगर्जेक, जावं संघ संस्थ्यांक, जावं पुणशेतांक ती उदार मापान दितात. त्या देखून आमच्या समाजींत कोणाकी एक बरें काम करूंक धैर्य मेळटा. ह्या पुणशेतान जाल्यार आमी खंयचें एक योजन तांचे मुखार दवरलेल्या वेळार ती ना म्हणनात. त्या देखून असल्या उद्यमीचो आज आमी उडास काडटा, तांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता आनी आमी हर एकले एक ना एक ल्हान ल्हान उद्यम आमचें काम करता आसतना तें सांजुजेच्या आदर्शकाल नितीन करूंक तोच बाळूक जेजू आमकां आशिर्वादांनी बरो आनी आमच्या वावराचेर ताची शुभाम आशिर्वाद आसूं म्हणून ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी मागता. सर्व आमचे मदल्या ल्हान आनी व्हडा उद्यमीक ह्या जुबलेवाचे सुभाशे पटोवन घट्ट दोन ताळयो आमी दिवच्यो. आनी आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर देवाची आशिर्वादां मागल्ले. मात्र न्ही ह्या मिसा उपरांत चलचें आराधन चलोवन व्हरचें. संगतच आयच्या संजेचें कन्नडाचें मीस भेटोवचें जावन आसात. मनदीक बाब पियूस डिसोजा, तांची वळख करून दिवची हांवें नाका न्ही, कित्याक म्हळ्यार ते सगळ्यांनी आसात आनी तांच्या शर्मा मुखांत्र, तांच्या उतर मुखांत्र ते आमकां सकडांक मोगाचे आनी लागशिले शिवमोगा दियेसीसचे याजक आज आमचे संगी आसून तांणी आमकां कृपेन भरला. बापून तुमी दाखयल्ल्या ह्या उदार मनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां तुमच्या गवळीक वावराक आमी सर बरें मागता. घट्ट दोन ताळयो बापिवसा. संगतच साबेटोवणी केल्ले याजक दियोकन बाप आनी खोयरिस्तांक आनी वाचपां वाचल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांचो दीस आसा नोवेनाचो 4थो दीस दोळ्यांचे दिश्टी न्ही बावर्तच्या उसवाडान हो विशय नियाळता आसतना सर्व एमसीचो कार्यनिर्वाहकांचो जुबलेव आमी हांगासर आचरण करता. उडास्तोरा ब्रेस्ताराचें पिडेस्तांचो दीस आनी 10:30 वरांचें मीस तांचे पासत आमी भेटोवन दिवचें जावन आसा. आनी आमचे याजक हांगासर कुमसाराक तांकां तांच्या जाग्यार वचून कुमसार करूंक अवकाश आसा. याजक तयार आसतले. उरिल्ल्यांक हांगासर कोविंताच्या चापलांत याजक थंयसर कुमसाराक बसतात. तुमी थंयसर वचून सुटावें कुमसार जावं येता. ब्रेस्तार आनी शुक्रारा आमी रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां. जायत्यांनी तांची खुशी दाखयल्या. रक्तदान करूंक तुमकां अवकाश आसा. ब्रेस्तारा शुक्रारा सकाळीं 8:30 तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत. सोनवारा दिसा आमी भुरग्यांचो जुबलेव आचरण करता. तुमकां कळीत आसा हे पुणशेत बाळका जेजूक समर्पिल्लें आनी भुरग्यांक लागशिल्लें. पोरच्या पोर आमी बाळकांचें फेस्त आचरण केलें. पुणशेत बरोवन भुरगीं आसलीं आनी परवांच्या दिसा तुमकां कळीत आसा सुमार 5,000 ते 6,000 भुरगीं आनी व्हडा म्हणून ह्या गुड्यार जमतात. आनी ह्या संदर्भी तुमचे लागीं एक विनंती. तुमच्या भुरग्यांक ह्या एका मिसाक धाडटा आसतना सांजेच्या मिसाक 6 वरार एकच बाळका जेजूचें नेसण तांकां नेसया वा जेजूचें ल्हान फूल सांतेरेज ती कशी दिसता म्हणून थंयसर तुमी ग्रोट्ट्याक एक दीस लाया. तांचें नेसण तुमी नेसया. आतां तुमी म्हणूंक बरो हें तांचें नेसण न्हेसोवन पाद्र्याप कितें हांगा छद्मवेशा करयता गे म्हणून फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन न्ही. पळया आमकां आमच्या जिवितांत एकलो ना एकलो हिरो आसता न्ही. जावं पुरो थोडे फावटी फिल्म एक्टर, जावं पुरो स्पोर्ट्समॅन, कोणीय आसूंक पुरो. आनी आमी कितें करता तांकां आमी इमिटेट करूंक पळयता. तांचें स्टायल जावं दी, तांचें उलोवणें जावं दी, तांचें नडतें जावं दी. जर आमी बाळका जेजूतावन इतलीं बेसांवां जोडल्यान जाल्यार
खंडीत जावन आमच्या भुरग्यांनी तसलींच बेसांवां जोडूंक जाय त्याच वाटेन चलोवंक जाय म्हूण आमी आशेतां. हेर संकट संगती आमच्या भुरग्यांक आमी दितना हांव चिंतां ही भक्ती आमी तांकां हस्तांतर करूंक जाय आनी ह्या दिशेन तांचे थंय असलें एक नेसण न्हेसोवचे मुखांतर हें भावार्थाचें बी हें देवसांवाचें बी आमी ल्हान मापान वंपोवंक जाता. आनी खंडीत जावन ते फोटो पळयता आसतना वा हेरां तांचें उडास काडटा आसतना तीं कितलेगी वर्सां उपरांत उडासाक उरतलें. पळया आमी एक खंयचें ल्हान करणी कशें आमचो भावार्थ आमची भक्त आमच्या भुरग्यांक दिवंक एक साधन जाता. त्या देखून तुमचे लागीं एक विनंती, भुरग्यांक असल्या नेसनान न्हेसोवन हांगासर आपण हाडा आनी तांचे पासून विशेष मागणी आमी त्या दिसा चलोवन व्हरतल्या. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनाक आमी आयिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटना मुखल्या दिसांनी तुमी येवचें आनी हेरांक आपण हाडचें. फेस्ता बाबतीन जावच्या खर्चाक 3000 आनी ताच्याकी सडीत मुद्दम दिल्ल्यांक आमी फेस्ता दिसा वाती वणतल्या. तुमी थंयसर रिसिप्ट घेता आसतना खंयच्या मिसाक तुमी येतात म्हणून सांगल्यार भोव बरें. ह्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी कन्नड इंग्लीश भाशेंत आसा. हर एक दिसाची वाचपां आसात, वाचपाचेर नियाळ आसा, सांताची दिणी आसा, नोवेनां आसात, मागणी आसात. सकड 200 रुपयाक मेळटा. तुमी हर एक वर्सा घेवन सगळे वर्स देवाच्या उतराच्या ध्यानान करसितात. ह्या वर्साची डायरी आसा तुमी ती घेवची. हांवें तुमकां सांगलां येदोळचो 2 योजना ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी प्रगट केल्लीं आसात. एक दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें आनी एक 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें. हें आमी येदोळ करूंक ना म्हूण न्ही, पूण करतले हांव. पूण ह्या वर्सा विशेष रितीन आमी तें करतले हांव. कालच्या दिसा थंयसर जेवणाच्या माटवांत आसतना एकलो मानेस्त येवन म्हजे लागीं म्हणलो, फादर घरचें सारवणेचें काम हांव करून दितां म्हजें नांवें म्हूण. पळया, जर आमी अशें एक एकल्यान एक एक आयटम स्पॉन्सर केलें जाल्यार वा आमचें नांवें तें दान दिलें जाल्यार आमकां एक न्ही 10 घरां बांदून दिवयात. तें आमी कार्मेलितांनी बांदून दिवचें न्ही, तें आमचें नांवें, ह्या पुणशेताचें नांवें. हें पुणशेत आमचें म्हणटना तें आमचें प्रोजेक्ट जाता. जर मगाळ भोवन न्ही भयणीनो तुमकां अशें वस्तू वा पयशे रुपार दान दिवंक साध्य आसा जाल्यार तुमी आमकां भेटचें. मात्र न्ही थोड्यांनी अशें सांगलेलें आसा, फादर तुमी 100 स्कॉलरशीप दितना म्हजें नांवें आमच्या कुटुंबाचें नांवें 1, 2, 3 म्हूण अशें येदोळच आमकां 10 स्पॉन्सर आयिल्लीं आसात. तुमकांय अशें 10,000 लेखान एका भुरग्याक स्पॉन्सर रावंक आसा जाल्यार तें तुमचें नांवें आमी तांकां हस्तांतर करतले. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या दिशेन आमी कॅलेंडरां छापल्यान 5000 कॅलेंडर आमी छापल्यांत. जर 5000 कॅलेंडरां विकून गेलीं जाल्यार आमकां ताचे तावन 5 लाख रुपये मेळटात. कित्याक म्हळ्यार एका कॅलेंडरा बाबतींत 100 रुपये आमी मोल दवरलां. आनी तें सिंपल कॅलेंडर न्ही, 12 पानांचें 12 पेजीस कॅलेंडर आसा. तातूंत बाळका जेजूची आनी ह्या पुणशेताची अपुरबायेची पिंतुरां आसात. हर एक दिसाची वाचपां आसात. तातूंत सांताचें नांव आसा, गव्हर्मेंट रजिस्ट्रो विबर आसा. कडी जावन आमच्या हर एकल्याच्या घरा सजे जालें. तुमी 100 असो एक नोट दिलो जाल्यार तें ह्या एका बऱ्या कामाक फुल ना फुलाची पाकळी दिवन आदार केल्ले बरें जाता. तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक पोटी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेन जाल्ले उपरांत हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. बाब पियूस तें चलोवन व्हरतलो आनी उपरांत रुचीक जेवण आसा. तुमी सकणांनी आत्मीक कणान हांगा भरचें आनी उपरांत पोटाची भूक थंयसर थांबोवची. देव बरें करूं. नोवेना खातीर दिंबी मोडया. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावनचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर थारांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा बुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पयत बालपणांत थावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमच्या ते सवां खातीर आतां आमी मागया. कश्ट भोगतना, दूख सोंसतना, मागले मेळनातल्या वेळार आमी भावार्थ साणीन आसतना तेच जेजू थंय फात्यांनी दवरूंक जेजूची कृपा आमी मागया. कुटुंबांत शांती समाधान नातल्या वेळार
ते मागले परत मागणे जेजून आयकनातल्या वेळार भावार्थ आमी सांडचे नाका. त्या भावार्थांत तिरासनेन रावूंक ताची कृपा आमी आतां मागून घेवया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, मालगड्यां खातीर तांकां जेजूच्या पांयां थंय समर्पण दिवया. ई भगेवन जेजू बाळका, तुजी सोर पदवी आजे भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपे मुरलेले समिजूचे संगाता श्रेयां भितर तुमचो देव आनी सदेवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळूक जेजू लागीं मागणे. हे आजापाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे तितले बिरमतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्यांक सदां सर्वदा. आमेन. उद्यमी खातीर विशेष मागणें आसा. तुमी म्हज्या उपरांत सांगचें. सुताराचें काम करणं, वावराचो महत्व, उखलून धरिल्ल्या जेजू, आमच्या वावराचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां विविध देणयांनी भरल्याय आनी विविध व्याप्त धरण सामाजीक देणगी दिवंक फावो केलाय. आमी सागोली, बांदाप, कॅटरिंग, संगीत, फॅशन डिझायनिंग, वाहन चालन इत्यादी कामांनी तुका महिमा दिता. आमच्या कामांत आमकां तिरासनांनी जैत दी. सता नितीन आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक, गरजेवंताच्या आदाराक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमेन. मोगाचे न्हू जेजू बाळका मुखांतर आमकां साबार आशिर्वादां लाभल्यात ते आमकां कळीत आसा. आतां मौन रावण मेळिल्ल्या सुरूकारांक जेजू बाळकाक आमी अर्गां दिवया. इबो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकोळथी आमी वर्णी थेल्या. तूं जावन आसय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाची म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बालपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कर्णांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बगयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सव्यास रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं.
तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राज करता सणाच्या ससनाक.